फातेवाचे शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच कुशेची वाट सोडची, आपलो खुरी सुकोवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वो आपल्या जिवाचे बोलतेक मनशान कितेंय दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुता बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक आपल्या करण्या प्रमाणें इनाम दितलो. तर तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तितलीं कांय जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदींच मरची नात. देवाचें उतर हें.